सोहन आमच्या मोदी हा इज द असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर फ्रॉम म्हापसा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. तो येयला आमच्या शेतकारांक स्पेशली सांगपाक आमच्या सरकारा थ्रू कहल्यो आमच्या शेतकारांक स्किमी आहा पळय त्यो सांगपाक आपयला तेका. Besides that, we will be also distributing the saplings today for all the villages of Parra. आयज हांव तुमकां म्हाका सांगपाक चड खोशी भोगता की आमच्या पोर्रा गांवांत आमी हावस टू हावस डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ड्रायव चालू केल्लें आहा. Means it will in some wards it's already started and it is going to start in the other wards very soon. People from other villages while they were traveling ते आमच्या डस्टबिनांनी आपलो कचरो हाडून हो हे उडयताले आनी मागीर ती सुणी हाडून दिसर कचऱ्याचो मेस करून उडयताले. सो आमी we took a resolution that we should do house to house door to door collection and that amount आमी from panchayat fund it is partly from panchayat fund and partly from 14 finance. So वो contract आमी already दिल्लो हा work order जाल्ली हा. I take this opportunity today to request all the people of Parra आमचे ते गार्बेज कलेक्टर जे येतले ते गार्बेज कलेक्शन विल स्टार्ट एट 7 till 1 o'clock. ते आपले 2 डस्टबिनां घेऊन तुमच्या घरा कडेन येतले. तुमच्या गेटी कडेन येतकच तांकां आमी विसल दिल्ली हा. सो वेन दे विसल प्लीज ब्रिंग तुमचे ते गार्बेज हाती हाडून तांकां दिवची. सेग्रेगेटेड गार्बेज दिवची. Like the way they have Margaon garbage sentinel, very good, very soon I am going to start it over here. The same garbage sentinel drive आम्ही चालू करतले. Why should we take the garbage of the neighboring villages? Trying to keep, it is a request. It is a real sincere request to everyone. Please don't litter Parra. We are trying our best to keep this village clean and green. गव्हर्मेंटाच्यो आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी तुमकां एक्सप्लेन करता. बट म्हाका तुमकां एक पयली प्रश्न विचारचो कसो दिसता की तुमी जेन्ना बाजारांत वयता तेन्ना तुमी आयज कोण जेन्ना भाजयो घेवंक वयता तेन्ना कोण तुमी कीड लागलेली भाजी मागता. सगळ्यांक बरी भाजी जाय आसता म्हटल्यार थंय कीड बीन नासपाक जाय. तर ही कीड लागची न्हू म्हणून जी भायल्यांची भाजी आमकां येता आयज तर तेतून जायते प्रकारची वखदां मारतात. तुमकां खबर आसतली जायती पेस्टिसायड मारली गेली वता आनी ह्या पेस्टिसायडाचो अनियंत्रीतपणे वापर केल्लो जाता. म्हणल्यार तुमकां त्या भाजयेक कीड लागची न्हू. जावं तुमी इवन तुमचे तांदूळ जे आसता तुमी बाजारांतल्यान जेन्ना विकते घेता तर ते तुमी धुशत जाल्यार भितर एक धवो कसो फेस येता काय ना. हां तो कित्याक लागून येता. हां ताका वखद घातलेलें आसता. तितून वखद घातलेलें आसता नाजाल्यार ताका बरोड लागतलो. बरोबर न्हू. तर ताका लागून वखदां घालची पडटा आनी ही वखदां आमी खाता. तर आयज सगळ्यात पयली आमची गरज जी आसा की ही वखदां ना लागलेली आमकां जेवण मेळपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. आमी स्वता शेती करपाक जाय. तर ही सबसिडी गव्हर्मेंट दिता त्यो सगळें बरें आसा पूण आयज काळाचो जो नीड म्हणटा ती म्हणल्यार आमी स्वता उत्पन्न करून स्वता खाल्लें जाल्यार आमी आमचें आरोग्य बरें उरतलें. बरें आसतलें. गव्हर्मेंटान म्हणजे आमच्या कृषी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक कृषी कार्ड म्हणून लॉन्च केल्लेलें आसा. 2015 पासून तें चालू आसा. तर कृषी कार्डाचो सगळ्यात पयली फायदो म्हटल्यार डॉक्युमेंटेशन जे फार्मराक पयलीं लागतालें. पयलीं एक कसली स्कीम घेता जाल्यार ताका खूब डॉक्युमेंटेशन लागतालें तें आतां सामकें कमी जाल्लें आसा. आतां फक्त तुमी कृषी कार्डाची कॉपी हाडून लायल्यार तुमकां कसलीय स्कीम घेवं येता. दुसरो जो उपयोग कृषी कार्डाचो आसा म्हटल्यार तुमकां हेजेर लोन घेवं येता बँकी कडल्यान. एक KCC म्हणून लोन आसता आनी तेजेर जो इंट्रस्ट रेट आसता तो जवळ जवळ तुमकां 4% मेळटा. 4% तुमी एग्रीकल्चरल लोन घेवं शकता. तुमी कितें करपाचें आमी तुमकां जो कृषी कार्डाचो एब्स्ट्रॅक्ट दिता तो एब्स्ट्रॅक्ट घेवन खंयच्याय तुमच्या लागच्या नॅशनलायज बँक किंवा प्रायवेट बँके सुद्दां थोडे दिता. तितून घेवन वचून तुमकां 1 लाख सुद्दां लोन विदावट एनी कोलॅटरल मेळूंक शकता. 4% व्याजाचेर एग्रीकल्चर पर्पजाचेर.